मंत्री पण आसलो आणि तेणी आपल्या वेळार सबंद गोवा विकपाचो प्रयत्न केल्लो आणि घाण दवरपाचो प्रयत्न केल्लो आणि तेणी हांगा येवन मांद्रेचे जे आमदार आसा आदरणीय दयानंद भाई सोपटे हेंचेर खंय तरी वक्तव्य केल्लें की दयानंद भाई सोपटेन हो मतदारसंघ घाण दवरलो, तर तेचेर खंडन करच्या खातीर आयची पत्रकार परिशद आसा. हे मांद्रेचे स्थानिक लोक असतात, त्या प्रकल्पा विशयी सविस्तर माहिती ते तुमकां दितले. खंय तरी ह्या मतदारसंघाच्या भायलो मनीस हांगा येता आणि खंय तरी एक जुनस वडा एक पाठराचेर एक प्रोजेक्ट येवपाचो, त्या प्रोजेक्टाचेर तो काय तरी बोलता आणि खंय तरी मांद्रेच्या लोकांच्या मनात खंय तरी एक संभ्रम निर्माण करता. तर म्हाका एक सांगायचें दिसता की मांद्र्यातले लोक हे सुजाण आसात, सुशिक्षीत आसात, तांकां बऱ्या वायटाची जाण आसा. तेका ते योग्य विचार करून तेचेर निर्णय घेतले. तर आमकां त्या प्रोजेक्टा बद्दल म्हायती कळ्ळी, तर आमी आमच्या आमदारा कडेन विशय केलो. आमदारान त्या प्रोजेक्टा बद्दल सविस्तर आमकां सांगले. तर आमदारान आमकां सांगले की तो 1,64,000 स्क्वेअर मिटरान तो प्रोजेक्ट येता. तितूनसून एक 14,000 स्क्वेअर मिटर जमीन ही इलेक्ट्रिसिटी प्लस PWD आणि 1,50,000 स्क्वेअर मिटरान तो प्रोजेक्ट जाता. त्या प्रोजेक्टान खंय तरी फिल्म विलेज सिटी एक जाता, प्लस एक 5 स्टार हॉटेल जाता आणि एक व्हडलो हॉल ज्या हॉलाची कॅपॅसिटी 500 लोकांची बसपाची असो एक हें जाता, प्लस आपले रेस्टॉरंट जाता. जर येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जर जाता जाल्यार त्या प्रोजेक्टाचे मांद्रे ग्रामस्थांच्या वतीन आमी स्वागत करता. कित्याक आयज असलोच प्रोजेक्ट येवपाची गरज आसा. कारण ह्या मतदारसंघात कितलेशेच भुरगे शिकान बेकार आसात आणि जर बेकारी खंय तरी जर कमी करतले जाल्यार असले प्रोजेक्ट येवप खूब गरजेचे आसा. तो प्रोजेक्ट जर जालो जाल्यार मांद्र्यातल्या लोकांक फर्स्ट प्रिफरन्स मेळटलो. तेचे भोवती सभोवताली जे आमचे गांव आसात, हरमल आसात, पालया आसात, केरी आसात, मोजी आसात, आग्यारोडा आसात, पारसे आसात आणि त्या भुरग्यांक खंय तरी त्या प्रोजेक्ट म्हणजे जॉबाक खंय तरी सामावून घेतले जातले आणि ही खरीच बरी गोष्ट आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसता सांगपाचें म्हटल्यार. हे नाका ते नाका. जेन्ना मोपाचो सुद्दां विशय जालो तेन्ना ह्याच लोकांनी विरोध केल्लो की मोपा नाका, पण आज लोकांक कळ्ळें की मोपाची खरीच गरज ह्या गोंयांत आसा आणि अशेच पद्दतीचो हो प्रोजेक्ट आसा. ह्या सगळ्या ह्यो पेडण्या तालुक्याक सगळ्याक हाचो खरोच फायदो जातलो. कारण मोपाच्यान मोठे मोठे VIP तांकां रावपाक हांगा तशें बरें हें ना, एन्जॉयमेंट करतलो जाल्यार ती एक हांगा फेसिलिटी जातली. आनी मेन म्हणजे जो स्थानीक रोजगार जो आसा तो ह्या भागांत सगळ्यांक हे उपलब्ध जातलो. तेची सुद्दां पूर्ण एनालिसीस हांगा आमदार साहेबान हांगा केल्ली आसा. तेचेर म्हाका उलोवपाचें आहा. तर हांव म्हणटा हो जेन्ना मंत्री आसलो तेन्ना हेणी कितें कितें केलां टावन प्लॅनिंगान तें सगळ्याक जाहीर आहा. हे कमिशन घेवपाची प्रथा हेणीच सुरू केल्या. आमच्या गोंय राज्यात भायले नुस्तें येता, ट्रक येता, हे प्रत्येक गाडयेक 5-5 हजार रुपया घेवन कमिशन घेता. हांगासून हेजें चालू जालां आनी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचें आनी टावन एंड कमिशन प्लॅनिंग केल्लें हे सगळ्याक जर तें खबर आहा